सगळ्या गांवांनी वारवे रायताले ते पळयताले हांव, लाटी आसताल्यो आनी आमचो लोक त्या जाग्यांचेर वारव्यांत आपलो वार कोत्तालो आनी हे भाशेन ती आपलें पोट भोगतालीं. सगळें करून जालें म्हणटच मागीर त्या त्या दिसा ती त्या गांवांत वेतालीं आनी विकतालीं म्हण हितून. पूण घरा आसतना ते पळय वारवे लायता तेन्ना ते माग कोत्ताले, म्हणजे अशी वाट लाटीचें उदक काडून तिचोर घालताले आनी मागीर ते त्या त्या जाग्यांचेर वेताले. पूण ताका आडो घालून एकल्यान आडो घालचो पडटालो आनी तें उदक म्हणा हितून रोंप्यांक ओ येरा भाजी पाल्यांक ते धाडटाले, ती धाडटाली. म्हणटच कितें करता आमी केन्ना केन्नाय सगळ्या झाडांक एकाच फाऱ्यार वचोंक कांयच आडो दवरिना, सगळे मागीर वेता उदक म्हणटा पयले स्वातेर आनी दुसऱ्या स्वातेचेर आनी तें सगळ्याक बरोवन येता. हांव हें तुमकां कित्याक सांगता, कित्याक पळयात आमी सुस्कार घेता तेन्ना हें वार हे आमचे आख्खे कुडींत वेता आनी आख्खें तें भायर सोदता. पूण आमच्यान तें तर पूर्णपणे घेत जाल्यार सगळ्या सांद्यांक तें वारें मेळटलें. ताका ऑक्सिजन जाय, आमच्या रोगतान ऑक्सिजन जाय, तेन्नाच की आमची सावत भलायकी बरी जातली. पूण हें कित्याक घडोना, कित्याक आमी खोंती दास्तीनी आसा. आनी तुमी पळयशात तर खोंती दास्ती काडटा तेन्ना आमी सगळीं जाणां टेन्स आसता, तोंटो आसता आमचे मदें. तोंटो आसलो की ना आमचे मागीर पळयात सुस्कार आमी धाकटलोच घेता आनी सगळें काळीज गप गप जाता आमचें. आमी रिलॅक्स करूंक जाय. रिलॅक्स करीत तर हे सगळ्याक म्हणटा रगत आमचें बरें जातलें, ऑक्सिजन सगळ्याक मेळटलें आनी आमची सावत भलायकी बरी जातली. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, हांवें तुमकां सुरवातेक सांगलां देव आमकां सगळें दिता, हें आमकां पयलें म्हत्वाचें. खूब जाणांची सावत भलायकी आयज काल बरी ना. तें कित्याक लागून, कित्याक आमीच तें आमचेर ओडून घेता. आमी तर सकाळची बरी सुस्कार घेत तर आमचें ऑक्सिजन वाडटलें आनी कसलींच दुयेंसां आमकां जावचीं ना. ताका लागून आमी निसर्गाक पर्यंत बरे भाशेन राखूंक जाय. आमी राखिना, आमकां ताचो परिणाम आमचेर कितें जाता तोय नकळो आमी. कित्याक लागून हें सगळें जाता, कित्याक आमी सगळीं जाणां आमकांच आजिरना ना म्हणून दुसऱ्यांक आजिरना, ना म्हणून देवाकूय आजिरना. आमचे संबंद पळय आसा ते वयले वयलेच. बरें आसलेले जाल्यार आमी सगळो दिनवाची काळजान जियेतले. हांव सगळें बरेंपण आमकां देवान दिलेलें आसा. पयली सुवातेर सावत भलायकी कितले जाणांक हांगसर जेम पडना आसतली. कोणेन केलां तें? टेन्शन कित्याक घेतात तुमी? आमचें टेन्शन सगळें देवाचेर दवरूंक जाय. आनी तें मागीर कोण कोत्तलो म्हणटल्यार तुमी? देव कोत्ता सगळें. जांकां पळय बाळत आसा तीं बोरवाश्यान आपलें जिवीत सादतात आनी तांकां देव सगळें दिता. तीं खुशालकायेन सगळो देवा कारकां दीत रावतात. आनी हे भाशेन तर आमी जियेत आयची वाचपां आमकां खरेपणी सांगतलीं सगळें. आतां दोन मुद्दे आमी मनान धरूंक जाय. एक म्हणजे आमी बरें केलें की ना आमी देव बरें करूं म्हणूंक जाय. खूब पाटी आमी करिना, पूण आमी तर बरें केलें, दुसरी आमकां देव बरें करूं म्हणिना जाल्यार आमी तांचेर आमचें मन लावंक फावना. बरें कोत्ता पळय तो कोण? देव. आनी देवान हें म्हजें सगळें बरेंपण केल्लें आसा ताका लागून आमी ताका दिनवासूंक जाय. दुसऱ्यांनी न्हय. ती तो देवा सवें आसत जाल्यार ती आमकां म्हणटली देव बरें करूं. देवान म्हाका केल्लें आसा, देवान तुकाय करूं.
हे भाशेन आमचे मदें जातलें की ना तुमीच चिंतात. खूब पाटी आमी हे भाशेन अपेक्षा दवरता. देव पळय आमकां कितें सांगता पळय ते दुसऱ्या वाचपान कितें सांगलां, जेजून आमची सगल्यांची पातकां. म्हणजे आमी देवाक एकवटून रावना, देवाक आमी आमचो सगळोच म्हणून म्हणटा पूण ते भाशेन जियेना. पूण तो सदांच विस्वासी म्हणून आमकां सांगला. आमी कितली अविस्वासी जावं, तो सदांच आमकां विस्वासी. हें कशें समजूंक जाता आमच्यान. म्हळ्यार तो आमच्या आख्खी कुडींत मनांत ओतम्यान व्हांवता. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचें जिवीत चलयता. आनी ताका लागून आमी दिनवाशी काळजान ताका आर्गां दीत रावंक जाय. आतां तो आमचे सोबे आसा न्हय, तर आमी ताचे सोबे रावत तर आमी सगळें बरेंपण दुसऱ्यांक दाखोवंक लागतलें. पयले वाचप पळयात. एकलो ओन बावार्थी थिंचोर आमी पळयता. तो इस्रायली न्हय आसलो, तो बायलो. तिसऱ्या वाचपान आमी तशेंच पळयता. 10 जाण कोडकार आसलेले पूण एकलोच सामेरिकार तो बायलो. ह्या बायल्यांक अणभव घडलो म्हणून ते दिनवासी काळजान देवाक आपलें जिवीत दितात. पळयात नामान कितें कोत्ता. तो सिरियेकार आसलेलो, तो व्हडलो कमांडर इन चीफ आसलेलो. ताका कोड जालेले. ताका कोड जाले म्हणून आतां कोडकारांक ते सारके भायर येतालेत. आतां येदो व्हडलो मनीस आनी ताका भायर येवपाक राजाकूय बरें दिसनासलेलें. पूण थिंचोर एकले भुरगे आसलेले ते इस्रायली. ताणें सांगलें आमच्या देशांत इस्रायलांत एकलो प्रवादी आसा एलिशा म्हणून, ताचेशी तूं वेशी तो तुका बरो कोत्तलो. म्हणटत मातसो विचार करून तो आयलो. सगळे रणगाडे बा घेवन व्हडली फौज आनी खूब पयशे दुडू हाडलेले. तो बरो जायत तर हें सगळें ताका दितलो म्हणून तो ताचेशी आयलो आनी ताका उलो मारलो. वो भायर पुरान येवंक ना. कोण? एलिशा. ताका सांगलें तो नामान आयला म्हणून. तो व्हडलो मनीस आयला. ताका सांग त्या नदींत, जॉर्डन नदींत 7 पाटी न्हांव आनी तो बरो जातलो. नामानाक आयलो राग. हांव येदो व्हडलो मनीस आनी वो किरकोळ मनीस म्हाका पळोवंक येना. म्हाका सांगता थिचोर वचून नदीन न्हांव. ही नदी कितें? आमचे थिचोर काय बरी नदयो आसात. ताका ताच्या लोकांनी सांगलो सायबा तूं ताणें सांगलां तें आयक. बरें म्हण लागलो. मातसो कूल डावन जालो. 7 पाटी न्हांवता म्हणसर ताचे कोड सगळे गेले. आनी लेप्रेसी एकदम वायट आसलेली. सगळें कुसोनूच वेतालें त्या काळांत तरी. आतां तरी इलाज आसा. तो बरो जाला म्हणून तो नामानाशी आयलो. म्हणून लागलो सायबा तुवें म्हाका बरो केलोय, तुका हांवें सगळें दिता. तो म्हणून लागलो म्हाका कांय दिनाका, हांवें कांय करूंक ना. देवान सगळें केलेलें आसा. ताका तें समजोंक ना. तो म्हणून लागलो ना दिताच तुका. ना म्हणून लागलो म्हाका कांयच नाका, हें हांवें करूंक ना, देवान केल्लें आसा. तो म्हणून लागलो म्हाका थोड्यो पोतयो मातयेच्यो व्हरोंक जाय तुजे सुरशिल्यो. तो म्हणून लागलो व्हर. कित्याक लागून? कित्याक आतां हांव जाणो हांगसर तुजे मदें जो देव आसा तो खरो देव. तो म्हाका सगळें दिता आनी ताणें सगळें बरें केल्लें आसा. तो म्हणून लागलो हांव वतां आनी ताका एक मंदीर बांदता, म्हणजे देवूळ बांदता देवा पासत, ह्या देवा पासत इस्रायलाच्या. आयज जेजूशी ते 10 खोडकार भायर सावन उलो मारताले आनी जेजून ताका सांगलें तुमी वचात आनी यादनिकांक दाखयात. कित्याक लागून? यादनीक तेन्ना म्हणून तूं सर्टिफाय कोत्तेले की तूं बरो जालें म्हणून. लोक मागीर ताचें मानता. आतां दोतोराशी गेलीं की ना आमी, दोतोर कितें सांगता तें आमी आयकता कित्याक ताका अधिकार आसा. तेच परीन यादनिकांक अधिकार आसलेलो म्हणून जेजू तांकां सांगता ताचेशी वचात. वेताळांच ते बरे जातात. हे 10 जाण पळय आसले तांतलो एकलो बायलो आसलेलो. बाकीचे सगळे इस्रायली देवाचे पोरजेचे लोक. तो ते दिनवाशी काळजांत येवंक ना, बरें जालें म्हूण गेले. पूण वो देवाक आर्गां दीत व्हडल्यान जेजूशी आयलो, ताचे पांय पडलो. म्हण लागलो सायबा आर्गां दिनवास तुका महिमा. तो म्हण लागले बाकीचे हिंग गेले.
तुजे भावार्थाक लागून तूं बरो जालोय हें जाणो जावं. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमकां तर हे भाशेन भावार्थ आसत आसा खूब जाणांक, पूण अदीक उखोण करया. आमकां सगळें बरेंपण मेळटलेंच, कित्याक हो जेजू भायर ना, तो आमच्या काळजांनी आसा. इतलो लागीं आसतना आमी ताका सोडटा, मातशें सारकें ना आमी. तो तर आमच्या काळजांनी आसा आनी ताका तर आमी एकवटून रावत, आमकां बरी सावथ मेळटलीच. आनी आमी तर बरे भाशेन सुस्कार घेत, बरो डीप सगळो गोत, जाल्यार आमकां बरी सावथ भलायकी तो दितलोच. आतां तुमी म्हणटल्यार सगळीं जाणां बरीं आसात, पूण थोड्या जाणांक कितें ना कितें जालेलें आसा, कांकरू कितें कितें तें जालें म्हणटच आमी भियोंक फावना. आमी कितें मरपाक भियेता कितें? तो देव पळय आसा त्या वेळार आमकां देव खूब दाखयतलो आनी सांगतलो. फकत ताचेर आमी विस्वास दवरया, ताका एकवटून रावया. थोडीं जाणां रावतात तशीं. हें पळय दुयेंस आयलेलें आसा तें जेजू सवें हांव दुसऱ्यांच्या साल्वासां पासत ओपून दिता. हे भाशेन तर आमचो मनोभव आसत जाल्यार जेजूच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां त्या प्रमाणे आमचें जिवीत जातलें. जेजून दुसऱ्यांची आमची सगळ्यांची पातकां आपणाचेर घेवन तो घायल जालो, ताका मारलो, तो पुनर्जीवन जावन आमकां आतां तो घटाय दिता. हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक दी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, कितें तर जालें आमकां भियोवची न्हय. एकदम आकांत काडटा आमी, आकांत काडपाची गरज ना. तो आमचे बरोबर आसा, तें ताचें सगळें दवरया आनी आमी शांतीन आमची पावलां मारीत रावया, कित्याक तो जावन आसा आमची घोटाय. मादर तेरेसा कितें इतलें जेवताली ना, इल्लें हें जेवताली, पूण कितली घोटाय तिचे मदें आसलेली, कितलीं वर्सां ती जियेली, कितलो वाद ती करताली. आमी करता तशी 3 उठून ती मागणी करताली, न्हिदताली लेट, पूण कोणाचे शक्तीर? देवाचे. हे भाशेन आमी सगळीं जाणां जावंक जाय म्हज्या भयणीनो आनी भावनो. नाजाल्यार आमी खरेपणी आमचें जिवीत जियेना. क्रिस्त आमचे सवें आसात, ताका आमी परगोटिना. आमी आमकांच दुसऱ्यांक दाखयता. हें आमी बंद करया जाता तितलें. पूण तें प्रत्येकाचेर अवलंबून आसा. हांवें सांगलां म्हणून न्हय, पूण तूं जाणय म्हणून तेन्ना करशी जाल्यार तें खरेंच जातलें. तर हें सगळें घडच्याक तुमकां हांव सदांच म्हज्या मिसान थोडो गोत मागण्यांत दवरता. कसली मागणी जावंक जाय आमची? आमचेर आदारून न्हय, देवाचेर, ताका आजीर जावन आमचें जिवीत जिवंक जाय. नाजाल्यार आमी फटकिरी, आमी बेश्टी मागणी म्हणटा, आमकांच मागणी म्हणटा. देवान दिली तर बरें, ताका देव बरें पर्यंत म्हूण देवाक आर्गां पर्यंत दिना आमी. हे भाशेन आमचें जिवीत आसता. पूण ना, आमी उपकारी काळजान हांगसर सगळीं आयिल्लीं आसा, तर आमचें जिवीत अदीक खोलावया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान पांयाची बोटां आसा ती सुद्दां तकली मेरेन भरोन येता. बरो सुस्कार घेवया आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडून आमची चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी, ही कितें दिसतात, ही कितें वस्तू ना, ही कांय दिसना, पूण ती आमचें जिवीत कंट्रोल करता. असलें सगळें ओतम्याच्या पावंड्यार आसा तें जेजूचें सवें दवरया आनी आमकां तो सुटका दिता. तो आमचो सोडवणदार, तो आमचो देव, तो आमचें जिवीतूच. ताचे कुडीचे सांदे आमी कितलें दिलेलें आसा. राखणदार बोडवे आमचे सवें आसा, ताचो पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा. आनी तरी पूण हें आमकां भावार्थानूच दिसची पडटलें आनी ताचें उतर आमकां भावार्थानूच आयकूंक मेळटलें आनी भावार्थानूच आमी तें जियोंक जाय. जेजू, आमचें सगळें जिवीत आमी तुका दिता. तूं आमचें जिवीत जावन आसाय, तूंच तें चलय. सायबीण माय भाशेन आमी तुका साकरां कशीं आमचें जिवीत दिता. तुजेच कृपेन आनी आदारान तुकाच सहकार करूंक आमचें जिवीत तूं चलय.